नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। गुन्यांवकारी नायजेरियनाक अटक करात। बेकायदेशीरपणान रावतल्यांक परत धाडपाक पुराय सहकार्य, मात आमकां टार्गेट करनाकात। प्रुडंटाक दिल्ल्या खासा मुलाखतींत नायजेरियाच्या उच्चायुक्ताचें आश्वासन। विष्णुवेल्यान भाजपा फुडाऱ्यांचेर आरोप जावंक लागिल्ल्यान भाजपाच्यो संघटना आक्रमक। हल्ल्याक जाले 4 दीस, पुलिसाच्या हाताक लागला एकलोच। विष्णू डिस्चार्ज। दिल्ली आम आदमीचे सरकार तेको दितली काँग्रेस। 26 तारखेर केजरीवालाचो रामलीला मैदानाचेर सोपूतविधी। भाजपा म्हणटा काँग्रेसीचो तेको घेवन दिल्लीकारांचो विश्वासघात। तामसुले खांडोळ्या चोरांनी एका बरोबर फोडले 3 बंगले। 6 लाखांचे भांगर, कॅश फारायली। 2 बंगल्यांनी चोरांचो धुडगूस। फर्निचर आरमारी फोडून काबा। आणि तरणाट्यांनी बारीक सारीक कामां करचे परस स्वताची जमीन कसून शेतकी मळार करियर करचो। सभापती आल्लेकराचो उलो। शेतकारांक भेटयले कृषी पुरस्कार। खबर विस्तारान। बेकायदेशीर गजाली भितर घुसपल्ल्या नायजेरियनाक अटक केल्यार आमी विरोध करचे ना। जे बेकायदेशीरपणान गोंयांत रावतात तांकां परत धाडपाक पुराय सहकार्य करतले, मात सगळे नायजेरियनाक टार्गेट करनाकात असो उलो नायजेरियन उच्चायुक्तान मारला। 30 ऑक्टोबराचे नायजेरियनाचे धुमशाणा उपरांत पयलेच फावट ते गोंयांत आयिल्ले, तेन्ना तांणी फक्त प्रुडंटाक खासा मुलाखत दिली। दोनूय देशांमदले संबंध बिगडल्यात, मात पुलीस तपासा उपरांत सकारात्मक सिग्नल मेळपाक लागल्या अशेंय तांणी सांगले। You are primarily saying that you don't mind Indian authorities to arrest Nigerians involved in narcotics trade, but arrest Indians too. Drugs, excuse me, not just only drugs. Yes. Any Nigerian found not to be obeying the laws, norms, and regulations wherever they are, the host community, should of course be held accountable. You have met Chief Minister. You have also met Director General of Police. What is the response you have got from the state administration? Our meetings were very positive and constructive. I met a very receptive, warm-hearted Chief Minister who listened most of the time and was more sympathetic and appreciative of the welfare of Nigerians. This whole, even the terminology of Goa crisis, I think this has created a lot of flutter even back in Nigeria. How badly have been our diplomatic relations been hit? I will tell you, it was really badly hit after. Normally, it is natural that when your own citizen is murdered, especially in the way this young man was murdered, naturally you have to feel aggrieved. We were all aggrieved. But time has passed on, and we have been communicating, and especially with the conveyance of a message of regret to Nigeria. Normally tempers are coming down, tension is coming down. What do you think Nigeria should do now? What are the extra 2 steps that your nation needs to walk? I don't. For us, we don't have much of a burden. I've already conveyed our determination and commitment to the local authorities, especially the Chief Minister, that please we'll cooperate with you in case there are cases of people who have expired visas, undocumented. We'll cooperate with you to assist and facilitate their exit from India, especially if they're not wanted any longer. Goa police immediately swung into the action, and they arrested most of the people who were involved into the murder. Are you satisfied with the investigation? Absolutely, that's another step. So those steps, the demand we made actually are being fulfilled. First of all, they have arrested many of them, the suspects and the culprits who were involved, and we were assured they were also going to be prosecuted. विष्णूच्या हल्ल्यावेल्यान भाजपाच्या फुडाऱ्यांचेर आरोप जावंक लागिल्ल्यान भाजपाच्यो संघटना आक्रमक जाल्यात। मुख्यमंत्री आनी भाजपाच्या संघटन मंत्र्याक नाका नाका तें उलयता म्हूण भाजपाचो महिला मोर्चा अरुणा वाघान माफी मागची म्हूण मागता। सभापती म्हणटा विष्णूचेर हल्लो हो लोकशायेचेर हल्लो जावन 4 दीस जाले, पुलिसाच्या हाताक आनी कोणूच लागूना। म्हापशेच्या पुलिसांनी अजून कोणाची चौकशी सुद्धा केल्ली ना।
विष्णूचेर हल्लो जाल्या उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी संघटन मंत्री सतीश धोंड धरून भाजपाचे फुडाऱ्यांचेर जाहीर आरोप जावंक लागल्यात. कांय समाज वावुरप्यां बरोबर काँग्रेस राष्ट्रवादीचे फुडारी विष्णू फाटल्यान रावल्यात. जाल्यार भाजपा म्हणटा हातूंत पक्षाचो हात ना. एका दोगांचे कर्माचे आरोप पक्षान कित्याक घेवचे? विष्णूची घरकान्न भाजपा आड जाहीर उलोवंक लागिल्ल्यान आतां भाजपाचो महिला मोर्चा तिचे आड भार सरला. सांतांद्रेच्या आमदार विष्णू वाघ यांच्यो ज्यो पत्नी आसा ह्यो आमच्या गोंयच्या माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर तशेंच आमची जी पार्टीचे पदाधिकारी आसा हेंचेर नाका आसलेले आरोप ती करीत आसा हेचोय आमी निशेध करता. भाजपाच्या ताळगांवच्या महिला मोर्चान अरुणा वाघाचो निशेध करून ताळगांवां मोर्चा काडलो. माफी मागली ना जाल्यार तिका ताळगांवांत घेवचें ना म्हणून मोर्चान शिटकावणी दिल्या. गोंय राज्याचे संघटन मंत्री भारतीय जनता पार्टीचे सतीश धोंड आशिल्ले तांकां तिणें डायरेक्टली अटॅक करपाक सुरवात केलो. आमकां तिणें माफी मागिल्ली जाय. मुख्यमंत्र्याची आमच्या तिणें माफी मागची. ती जर माफी मागना जाल्यार आमी तालिगांवच्यो सगळ्यो महिला तिचे तोंड काळे करतल्यो. तालिगांव तिका एंट्री घेवंक दिवच्यो ना. मात जालें तें बरोबर न्हय हें सभापती आर्लेकाराकूय मान्य. कुठल्याही प्रकारे कोणावरही हल्ला होणं हे चुकीचं आहे. लोकशाहीत अशा गोष्टी चालत नसतात. त्यामुळे याची योग्य पद्धतीची चौकशी मला वाटतं सरकार करत आहे. ती तशीच व्हावी आणि जो कोण दोषी आहे त्याला त्यात शिक्षा मिळावी. विष्णूक सोमारा जीएमसींतल्यान डिस्चार्ज दिलो. प्रेसांव वाडिल्ल्यान ताका जीएमसींत घाल्लो. सोमारा दनपारां ताका डिस्चार्ज दिलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिल्ली आम आदमीचें सरकार जाता. तेको काँग्रेस दितली. अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जातलो. 26 डिसेंबराक दिल्ली रामलीला मैदानाचेर ताचो सोपूत विधी जातलो. आम आदमीक तेको दिला तो कसल्याच अटी शिवाय न्ही अशें दिल्लीची आदली मुख्यमंत्री शीला दीक्षितान स्पश्ट केलां. दिल्लीच्या लोकांनी काँग्रेसीक भायर मारिल्ली. आपान युती करून दिल्लीकारांचो विश्वासघात केला अशें आतां भाजपा उलोवंक लागला. निमाणें दिल्ली सरकार घडटा. आम आदमी पार्टी सरकार घडयता. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल 8 डिसेंबराक लागिल्लो. मात कोणाकच स्पश्ट बहुमत मेळूंक नाशिल्लें. निमाणें आपान लोकमत घेवन सरकार करपाचें थारायलां. आपान 184 जनसभा घेतल्यो. आप सांगता ते कोंतान तांकां इंटरनेट आनी SMS-चेर 7 लाख लोकांचो प्रतिसाद मेळ्ळो. तातूंतले 74% लोकांनी आपाक सरकार करपाक सांगलां. संख्या में लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए. तो मैं अब यहाँ से उपराज्यपाल महोदय के पास जा रहा हूँ उनको ये चिट्ठी देने के लिए कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए तैयार है. ये सब अफवाहें चल रही हैं कि कोई और मुख्यमंत्री हो सकता है, अरविंद केजरीवाल कुछ और भूमिका निभा सकते हैं. पार्टी ने तय किया है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री है. हमने तो सीधा साधा काम यही करा था कि समर्थन दिया. आउटसाइड समर्थन अनकंडीशनल नहीं है. ये मैं स्पष्टता से कहना चाहती हूँ कि हमने केवल समर्थन दिया फॉर द पॉलिसीज से जो राहत मिलेगी. अगर जो लोगों के दिल्ली के लोगों को राहत दे सकते हैं तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती. लड़ाई लड़ने के लिए बड़ा संकल्प किया, बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आज भ्रष्टाचार के साथ ही समझौता कर और सत्ता के लिए उन्होंने अपने सारे प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है. दिल्ली में जो सरकार बनने जा रही है वह दिल्ली की जनता से एक प्रकार का धोखा है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने भ्रष्ट कांग्रेस को 2013 के चुनाव में पूरी तरह से रिजेक्ट किया और उसी भ्रष्ट कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करके आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है. ब्यूरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक व्यावसायिक विसर.